काल इंडी अलायन्साची मिटींग जाली दिल्ली, दुसऱ्या विशयाचेर या आतां सारकें आमी रेंट कार घेवन डायरेक्ट गेले दिल्लीच या कळ्ळें तुका. सो ह्या मिटिंगेचें स्वरूप आनी ह्या मिटिंगे भितर जाल्ली डिसिजन्स जर पळयली जॉयल, आमी फाटली 2 रावंड टेबल जी गजाल उलयतात ती खरी जाता तशी दिसता काय फट जाता तशी दिसता? इन वॉट कॉन्टेक्स्ट? इन कॉन्टेक्स्ट म्हणजे तांगेल जाता ना आता घर बांदया म्हणटा ते, कोण तरी चिरू हाडटा, कोण सिमीट हाडटा, काय फक्त तुगेले प्लॅन कसो करपाचो, हांगा बेडरूम आसतलो, हांगा हॉल आसतलो, हाजेरूच चर्चा चालू आसा अजून. चिरे सिमीट हाडटा दिश्टी पडटा तुका. Yesterday they had proposed Kharge as their prime ministerial face. पहिले पार्टीक. सो ममता बॅनर्जीन प्रपोज केल्ले. बट Kharge himself has said that ते मागीर पळोवया, आतां पयलीं सद्याक हें मुखार व्हरया म्हणून. आतां जातलें जावचें ना तें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इवन एट दीस स्टेज. जे भाशेन हाव BJP इज गोईंग हेड. आतां पळय इलेक्शन मे म्हयन्याक 141 MPs have been pushed out and are totally out of the entire winter session. Unprecedented. So तितून भितर कळटा की there is every possible move to silence this opposition. So आता how the opposition is going to bounce back and how they are going to come together is going to be very very crucial. Otherwise अशेंच तर हें जालें, स्प्लिट जाली, एक फॅक्शन तर भायर सरलो, आपण ओगी रावलो आनी कोण एकटो ओगी रावलो, तशें तर जावचेंच ना. दे विल हॅव टू पुल देयर स्लीव्स अप, शो दॅट युनिटी. एक गजाल म्हाका दिसता, इट इज अ व्हेरी स्मार्ट स्ट्रॅटजी फ्रॉम द अदर पार्टीज की काँग्रेस सदांच आपण बिग ब्रदर कशी बिहेव करता, इलेक्शन हरू पण बिहेव करतना ते बिग ब्रदर कशें करतात. सो काल फर्स्ट टायम तांणी सांगलें दॅट यू कॅनॉट जस्ट बिहेव लायक बिग ब्रदर, यू हॅव टू ऑल्सो एक्ट लायक अ बिग ब्रदर. आनी जेन्ना ते तांची दारां व्हरून दवरलें तेन्ना ताणें अकस्मात आंग काडलें. सो ह्या कडेन तूं कशें पळयता? रेंट बायका वयल्यान डायरेक्ट आमी दिल्ली या म्हटलें. ही परिस्थिती आता सध्या इंडियाची जर तूं पळयशील जाल्यार रेंट PM अशी परिस्थिती जाली. कारण PM कोण जावचो हाचेर तेंचे पयलीं एकमत जायना. आतां खरगेक तांच्यांनी प्रायम मिनिस्टरियल फेस अशा पद्दतीन तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. गांधी थंय आसतना राहुल गांधी इज नोन टू बी द लिडर ऑफ काँग्रेस आणि मोदी वर्सीस राहुल अशा पद्दतीचे एक चित्र तयार करून करून थकली काँग्रेस. 2 इलेक्शनां जाली, तेतून काय तांकां यश येना. आणि खरगे स्वता थंय राहुल गांधी वयर आपलो लिडर आसतना प्रायम मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट म्हणून स्वता एक्सेप्ट करप हें शक्यच ना. हेच प्रमोद मुळान आयज ऑपोजिशनाच्या फेल्युअराची कारणां कितें आसात तर ही कारणां आसात जी कारणां सगळ्या आमच्या भारतांतल्या लोकांक कळटात पूण अजून हांकां कळनात. ही परिस्थिती जाल्या. जर तशें जाता, एकमत जर तेंचे खंयच्या तरी एका कॅन्डिडेटाचेर जर जाता आनी खरगे सारको मनीस सुद्दां जर प्रायम मिनिस्टरियल कॅन्डिडेट म्हणून जर ते फोकस करतात किंवा जर सिलेक्ट करतात जाल्यार ती बरी गजाल. पूण जावंक जाय. तूं म्हणटा कोणाक तरी कर पण कर कोणाक तरी कर, कॅप्टन कर. टीम काडूंक ना तूं अजून. फायनल मे म्हयन्यात जावपाची जाली, तेंची टिमूय सिलेक्ट जाली, तेंचे प्लेयरूय सिलेक्ट जाले. आता प्रॅक्टीस तेंची सुरू जाल्या जाल्यार हे अजूनही बसतात टीम कशी करया, कोण कॅप्टन कशी करया न्ही, टीम करया काय नाका. ह्यूज डिफरन्स बिटवीन टीम कशी करया आनी टीम करया काय नाका. सो ह्या सगळ्या घटकांक पाठिंबो दिवपाची मानसीक तयार केलेली लोकांची कितें अवस्था आसतली तिची. अरे बाबा करा एकदा टीम, आमकां तुमकां मतां घालूंक जाय. लोकांच्या मानसीक अवस्थेची तूं उलयत नाका कळ्ळें तुका. तांच्याच मानसीक अवस्थेची पयलीं उलोवया. पांडुरंग बाब, ही जर परिस्थिती पयली, ही टीम ते म्हणटात आमी एक घर बांदपा जाय, पण तुका कोणी चिरे सिमीट हाडटना दिश्टी पडटा काय अजून पर्यंत तो कागदावेलो प्लॅन घेवन बसल्यात. हांगा बेडरूम करया, हांगा हॉल करया, हांगा किचन करया, ताजेरूच आसा सद्या. एक 2-3 पद्दतीन ह्या गोश्टी कडेन आमी पळयता. म्हणजे हांव जाल्यार पळयता ही पयली गजाल म्हटल्यार पयर ज्यो 5 राज्यांच्यो निवडणुको जाल्यो तेतून काँग्रेसीन हे जे घटक पक्ष आसात 27-28 पार्ट्याचे काल एकठांय आयिल्ले तांकां वांगडा घेवन वचपाक जाय आशिल्ले. कारण 5 म्हयन्यांचेर लोकसभेची इलेक्शन आशिल्ली. थंय तेंच्यान तशें करूं ना. थंय एकला चलो रे म्हणून गेले आनी सगळे आपापले हे घेतले आनी अड्ड्यार घेतले, सगळे तसान पडले. ओके. दुसरो पॉयंट असो तरेन पळयता की नितीश कुमार, शरद पवार, ममता बॅनर्जी असे काही लोक आशिल्ले, राहुल गांधी आशिल्लो. सडनली खरगेचें नांव ममता बॅनर्जी सजेस्ट करप
हेज्या कडेन एक राजकीय हेतून पळयता हांव की तेंच्यांनी राहुल गांधीचे कडेन जायना अशें दिसलां 5 राज्यांतले रिजल्ट पळयले तू नाका बाबा असं सांगलं ताणी. अशें का अशें तू आणि नाका परत. कारण हे दोन लोक राहुल गांधीच्या विरोधात काम करपी ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल ते सडनली त्या मिटिंगेन नांव सजेस्ट करतात की खरगे हो दलित फेस आणि बरो लिडर पूण तो कर्नाटका पुरतो. कळ्ळें तुका सेंट्रल तो कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्लो एक बेसिकली हांणी कितें सांगलां राहुल गांधी नाका आनी कोणीय चलता असं सांगलां. एक अशें तरी आसपाक जाय की राहुल गांधीचे हे करपा खातीर म्हणजे ताका कमी दाखोवपा खातीर खरगेचें नांव तेणें काडलें अशें येता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी म्हाका हेका आनीक वेगवेगळे कंगोरे आसातच ना अशें न्ही कारण हे जावपाचें ना प्रमोद. आतां आमी जे तरेन पळयलां की हे 28 पार्टी एकी कडेन येयल्या ते म्हाका दिसना की हितून की शिजतले म्हणून. कारण नितीश कुमारान लालू सुद्दां काल उठून गेले कारण लालू ठरवून येयल्लो की नितीश कुमाराक आपूण कोऑर्डिनेटर म्हणून हे करतलो समन्वयक जो आसा हे सगळ्याचो तो करतलो म्हणून ते कांयच कालच्या मिटिंगेन जावना भलतंच कितें तरी प्रकरण फुडें आयलें. आनी तेन्ना खरगेची रिएक्शन अशी आशिल्ली की पंतप्रधान पदाचो उमेदवार मागीर पळोवया पयलीं आमकां इतकी जागो काडपाक जाय सीट काडपाक जाय एक मॅच्युअर स्टेटमेंट तेजो आशिल्लो. पूण खंय तरी हें नाटक भितरल्या भितर चल्लां काय कितें जी काँग्रेसीकूच सोंपोवपाचें अशें म्हाका ह्या सगळ्या घटने वयल्यान दिसता.